नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। पेडणे झोनिंग प्लान निमणे रद्द। मंत्री विश्वजीत राणेंची मोठी घोषणा। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत म्हणटा झोनिंग प्लान रद्द करपाचो निर्णय सरकाराचो। लोकसभे खातीर 2014 सावन आमची भूमिका ठरिल्ली आसा। तातूंत बदल ना। वेळ येतकीच प्रत्यक्ष कितें तें घडटलें। उत्पन्न परिकाराचे म्हत्वाचें विधान। गोंयची राजधानी पणजे परत खणपाक सुरवात। पणजेकारांक परत धुल्लाचो भंय। प्लॅनिंग सारकें ना म्हणटा उत्पन्न पर्रीकार। वेळसावकार काडटात उदका खातीर वळवळे। 24 वरां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार भौशीक बांदकाम कचेरेचेर मोर्चाची शिटकावणी। आमदार डिलायला लोबो शिवोली मतदारसंघात करून दाखोवची उदरगतीची कामां, सांगता आदलो भाजपाचो आमदार दयानंद मांद्रेकार। आनी धारगळे भांगराच्या दुकानात चोरयेचो यत्न। शटराचे कुलूप फोडून 5 चोर दुकानात भितर सरले। एके बायलेन दिस्तूच पळयल्ल्यान चोरयेचो यत्न फसलो। आता खबरो विस्तारान। निमाणे पेडणेचो झोनिंग प्लान रद्द करपाची घोषणा टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी शुक्रारा केली। थळाव्यांक विश्वासात घेवनूच फुडलो निर्णय घेतले। सद्याक तरी पेडणेचो झोनिंग प्लान रद्द अशें राणे हांणी स्पश्ट केलें। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं व्हिडिओ जारी करीत सरकारान पेडणेचो झोनिंग प्लान रद्द करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळीत केलें। फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयभरांत पेडणे झोनिंग प्लॅनाचो विशय बरोच गाजता। जमनीचे झोन बदलिल्ल्यान थळावो आमदार तशे लोक बरेच आक्रमक जाल्ले। जाहीर सभा वेगवेगळ्यो सभा घेवन हो झोनिंग प्लॅन रद्द करचो म्हण मागणी जाताली। निमणे शुक्रारा मंत्री विश्वजीत राणेन पेडणेचो झोनिंग प्लॅन रद्द करपाची घोषणा केली। विश्वजिता फाटल्यान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे विशीं व्हिडिओ व्हायरल केलो। सरकारान पेडणे झोनिंग प्लॅन रद्द करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे ताणें सांगले। आयज गोंय राज्यान आमी आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान खुबशे अशे विशय हांव चर्चेक आयिल्ले आसा। आनी हांव आयज पेडणेचे आमचे सगळे भाव भयण तुमकां सगळ्यांक हांव आश्वासन दिता। आमी ऑलरेडी प्लॅन जो आयजचे दिसा तो प्लॅन अस्तित्वान ना। आमी ऑलरेडी त्या तरेन फायल मुवमेंट करून तेजे नोटिफिकेशन बी आमी सगळे काडलेले आसा। पूण तुमकां हांव आयज आश्वासन दिता कित्याक कांय अशे बी लोक आहा की लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता। आयजच्या दिसा परत एकदा एक नवी सुरवात घेवन आयज मोपाचो एअरपोर्ट आयलो। मोपाच्या एअरपोर्टच्या माध्यमांतल्यान पेडणेच्या लोकांचो वेगळ्या तरेचो विकास जावपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। आयुष्याचे हॉस्पिटल आयले। केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हे 2 प्रकल्प जे आमच्या गोंय राज्यान आयल्या। आयज पेडणे तालुक्यान वेगळ्या तरेचो विकास आनी विकासाची धारा करपाक सरकार फुडें सरल्या। पूण आयज हांव प्रत्येक पेडणेकाराक आनी प्रत्येक आमचे पेडणेचे आमचे भाव भयण आनी सगळी महिला हो प्लॅन आयजच्या दिसा हो अस्तित्वान ना आनी हो अस्तित्वान नासल्यान तेजेर आनी चर्चा करपाची गरज ना। हांव एक तुमकां आश्वासनां दिता की प्रत्येकाची घरां की इतल्या वर्सां अडचणां नाशिल्ली कोणीच इतल्या वर्सां लक्ष दिवंक ना की ह्या प्लॅनाचेर आमी लोकांची घरां आमी सेटलमेंट दाखोवपाची गरज आहा। सेटलमेंट आमी दाखोवपाची गरज आहा आनी त्याच बरोबर लोकांचे घरां प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा। आनी लोकांक आनी प्रत्येक गरीब मनशाक प्रत्येक आमची भयण जी थंय रावता तुमच्या प्रत्येकाचे घर वेगळ्या तरेन प्रोटेक्ट करपाचो सरकाराचो उद्देश आसतलो। हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां की पयलींच आमी निर्णय घेतलेलो आसा। आयजच्या दिसा शब्द खंयचोय वापरा, अबेयन्स वापरा काय स्क्रॅप वापरा, ताका कांय अर्थ ना। पूण आयज हांव शब्द दिता हेजेर आनी चर्चा फुडें कांय अर्थ ना ते फुडें करून कित्याक हो प्लॅन म्हाज्या माध्यमांतल्यान तरी म्हाज्या मनांतल्यान तरी हो प्लॅन हांवें काडून कुशीक दवरलेलो आसा। हो प्लॅन जो आसा पेडणेचो झोनिंग प्लॅन ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांचो विकास करपाक म्हणून आमी फुडें सरल्या। गोंय राज्यान विकास जावपाची गरज आहा। पूण हो प्लॅन आयजच्या दिसा हांव तुमकां सगळ्यांक शब्द दिवंक सोदता पेडणेच्या गांवांच्या लोकांक आमचे सगळे भाव भयण पेडणे मतदारसंघ आनी मांद्रे मतदारसंघाचे खुबशे असे सरपंच पंच म्हाका येवन मेळोन गेले आनी तांचे एकूच हे आशिल्ले की प्रत्येक गोष्ट आमी तांकां सांगलेले आसा की आमी कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां मदीं वयतले आनी कांय हरकत ना। आयच्या दिसा आमचे जे कन्सल्टंट आमी घेतले ते कितें आहा घाई कांय ना, आमकां कांयच घाईन करपाचें ना। आनी आयच्या दिसा आमी हो जो प्लॅन जो आसा
हो प्लॅन जो आसा ताका कांय म्हत्व उरना. खूब दीस जाले म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी पेडण्यातल्या झोनिंग प्लॅना खातीर वेगवेगळे लोक म्हाकाय निवेदन दिवपाक आयले, वेगवेगळे लोक आमच्या TCP मिनिस्टराकूय निवेदन दिवपाक आयले. आमचे पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हे काही तेज्या फॅमिली कारणा खातीर गोंया भायर आशिल्ले. आज ते गोंयांत आयले. हांवूय बी पर्सनली आमचे मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांचे कडेन उलयलो आणि एकंदर आमी सगळ्यांनी सरकाराचो निर्णय मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांच्यानी तुमकां कळयला. निश्चित रित्या पेडण्यातलो विकास जावपाक जाय आणि पेडण्यातलो विकास जावपा खातीर सरकार हे पेडणेकारांच्या बरोबर आसा. पेडण्याच्या लोकभावनेचो विचार करून आयचो प्लॅन हो कॅन्सल केलो आणि हाज्याय फुडें जशा पद्दतीन विश्वजीत राणे हांच्यानी तुमकां कळयला पेडणेचो विकास करपाक सरकार पेडणेकारांच्या बरोबर आसतलें. हांव त्या खातीर म्हणजे पेडणेकारांक विश्वासान घेवनूच तांचो विकास हो केलो वयतलो. परत एकदां हांव आमकां वेगवेगळ्या लोकांच्यो भावनेचो आदर दवरून हो सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा आणि बाब विश्वजीत राणे हाणें तुमकां तो निर्णय कळीत केल्लो आसा. पेडण्याचो झोनिंग प्लॅन हो सरकारान कॅन्सल केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लोकसभे खातीर 2014 सावन आमची भूमिका ठरिल्ली आसा तीच कायम उरतली. उत्पन्न पर्रीकारान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर म्हत्वाचें विधान केलां. उत्पन्न पर्रीकाराचो कौल मोदीच्या नेतृत्वा वटेन पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. फाटली सेगीत 10 वर्सां देशात सत्ता भोगपी भाजप आणि खास करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोंय हांचे एक वेगळेंच आपुलकीचें नातें आसा. तातूंतल्या तातूंत मनोहर पर्रीकार हांचे आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे भावनीक ऋणानुबंध पुराय देशाक खबर आसात. नरेंद्र मोदी हांचें नांव मनोहर पर्रीकार हांणीच पयले फावट सुचयल्लें. 2014 आनी 19 लोकसभे वेळार मनोहर पर्रीकार हांणी आपले सिंहाचें योगदान दिल्लें. मात 2024 लोकसभे वेळार भाई हयात नात. मात भाईचो पूत उत्पल पर्रीकारान 2024 लोकसभेच्या फाटभुंयेर म्हत्वाचें विधान केलां. 2014 सावन देशा खातीर जें करपाक जाय तें केलां. आता आपली भूमिका तीच आसा अशें सांगतना उत्पल पर्रीकारान मोदीच्या नेतृत्वा वटेन स्पश्ट कौल दिला. हांवें पयलींच सांगिल्लें की पणजे खातीर कितें करप तें हांवें केल्लें आसा आनी फुडें करत रावतलो. लोकसभा ते आमी 2014 देशा खातीर कितें करप तें पयलींच्यान करत आसा. तातूंत डिफरन्स ना. पण एक्चुअल मागीर कितें जातलें तें टायम आयलोच कळटलें. पण 24 सर तुमचो सहभाग आसतलो ना आसूंकूच जाय न्हू. लोकां मदीं लोकांक मेळप चालूच आसतलें आनी पण तो हांव क्लियर आसा. 2014 पासून आमी देशा खातीर कितें करूंक जाय तें करत आहे. थँक्यू. उत्पल पर्रीकाराक भाजपान तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान ताणेन पणजे फाटली विधानसभा अपक्ष लढयली. उत्पलान बरेपैकी मतां काडीत पणजे आपली ताकदूय दाखयली. काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान मतां फोडली आनी बाबूश काठार जैतिवंत थारलो. मात आतां लोकसभे खातीर उत्पलाची भूमिका स्पश्ट. उत्पलाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वटेन स्पश्ट कौल. गोमंतक TV खातीर ब्युरो वांगडा पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार. गोंयची राजधानीक स्मार्ट सिटी पणजे परत खणपाक सुरवात जाल्या. परत खणपाक लागिल्ल्यान पणजेकारांक परत आकान फाटले कांय दीस धुल्ल गायब जाल्लो. आता परत धुल्लाच जगपाचें काय म्हणून पणजेकारांक प्रश्न. पळोवया हा खासा रिपोर्ट. G20 परिशदेक लागून पणजे खणून घातिल्ल्या रस्त्याचें हॉटमिक्सिंग केल्लें. उपरांत पावस जालो. आता पावस गेल्ल्यान परतून पणजे खणपाक सुरवात केल्या. परतून खणप सुरवात जाल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयला. परतून सगळ्याक धुल्लाचें साम्राज्य जायत म्हण पणजेकारांक हुस्को. डे 1 सान जेन्ना पळय स्मार्ट सिटीचो इश्यू जाल्लो आसा म्हणजे ही फोड म्हण पळय आख्ख्या पणजेन पळय जाल्ली. आतां तरी हे सायडीन फोडलां. पयलीं तुमी जाणा आसतली सगळे मिडल ऑफ द रोड येदे व्हडल्यो बांयो काडिल्ल्यो. तेन्ना सर आमी प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन बायट्स घेवन आमी हे झगडत आसा की वॉट इज दीस हॅपनिंग. It is like a doctor who don't know how to do a operation is doing a surgery of a very critical patient. कित्याक आमचे गोंय जावन आसा हे देश
हे येद्या गोंयान हे आमचे कॅपिटल ऑफ गोवा पेंजीम. आमी हे आमच्या पणजेचे शार इतले बरे आनी ब्युटिफूल दवरूंक जाय आशिल्ले, पूण आमचे पळय पणजेक पयले रडपाक येता आतां. हे तुमी पयलो आसतले कसलो स्टेट करून दवरला पळय तो, सगळ्याक धुल्लो, सगळ्याक फोडून दवरला. पयलीं सद्याक तेणी आमकां सांगिल्लें पावसा पयलीं सगळें जातलें रेडी म्हणून. लास्ट टायम जेन्ना आमी पळय प्रेस कॉन्फरन्सा घेताली पळय तेन्ना आमी मोर्चा सुद्दां काडपाची आसली, पण तेन्ना आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले की पावसा पयलीं सगळें जातलें म्हणून. पण पावस सोड तूं, पावस जालो काबार आनी आतां पळय परतून फोंडपाक स्टार्ट जाल्या आनी ते मदें फोंडटाले पळय ते पळय सायडीन फोंडपाक लागल्या. द सर्जरी वॉज द डॉक्टर्स हू आर नॉट इवन डॉक्टर्स, दे कॉल देमसेल्फ डॉक्टर्स. म्हणजे हांव इंजिनियरांची उलयतां. हे पळय तेणी इंजिनियर पळय दवरलेले, हे इंजिनियरांक कांयच खबर नासली. कांय खबर नासतना तेणी आमची हे पणजेची सर्जरी केली. सर्जरी केल्या उपरांत तेणी ती अनसक्सेसफूल सर्जरी जाली म्हणून तांकां कळ्ळें. हे कळ्ळें म्हणून हे पळय परतून फोंडपाक लागल्या ते. वॉट एल्स मोर यू कॅन से, बिकॉज दिस इज अ एविडन्स. This is evidence that when they were digging in the middle of the road, now they are digging at the side, which they have realized that the first project went unsuccessful and now they are trying to recollect this thing now, the project. स्मार्ट सिटीच्या कारभाराचेर आणि खास करून थळावा आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर उत्पल पर्रीकराची सदांच टिका. एकदा हे स्मार्ट सिटीचे काम तडीक लागूनी म्हण उत्पल मागता. एक रायबंदचो विशय तांणी काडला पळय, तो सारको एड्रेस करपाची आवश्यकता आसा. कित्याक थंय तो मेन रस्तो हे आसा, थंय कामां जाल्यार खूब अडचण येता. पणजेर एटलिस्ट सायडींतल्यान दुसरे रोड मेळटाले. सध्या काय ना, म्हणजे हांवें पयलींच सांगिल्लें द प्लॅनिंग सारकें जावंक ना. तातूंतल्यान आतां कशें तरी भायर सरपाक पळोवचें पडटलें. सो ताचे आनी परत परत इतले विशय जाले ते की केन्ना तरी पणजे तातूंतल्यान भायर सरतली ना. तेच आतां तांणी इतले मिस प्लॅन केला पयलीं की ते आतां ताका ते तातूंतल्यान सगळें सारकें करून एकदां भायर काडचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर. म्हयनो जालो वेळसावकारांक उदकाचो उणाव जाणवता. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर थळाव्यांचो फोग. 24 वरां भितर जर उदकाचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार PWD खात्याचेर मोर्चाची तिडकल्ल्या थळाव्यांची शिटकावणी. पावस सोंपलो, आतां गोंयांत उदका खातीर लोकांचे वळवळे सुरू. भर पावसातूय लोक उदका खातीर पादेशीर आसतात. आतां अशीच परिस्थिती कुठ्ठाळे वेळसा वाठारांतल्या लोकांची जाल्या. म्हयनो जालो तांच्या नळाक सारकें उदक येयना. अधिकाऱ्या कडेन कित्याक ही उदकाची समस्या सुटावी जायना काय म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. 24 वरां भितर हो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार वास्कोच्या PWD कार्यालयाचेर धडक दिवपाची थळाव्यांची शिटकावणी. आमकां न्हू एक सरप्रायज दिसला. इतल्या वर्सांनी आमी पंचायतान दिवन वावर केला, पूण आमकां केन्ना वेलसांव जावं येवदान बेले खूंय उदका शॉर्टेज जावंक ना. पूण आतां सडनली थोडो तेंप जालो, इतले लोकांक त्रास जाता आनी लोक न्हू MLA ऑफिसांक वयता आनी आमकां हॉनरेबल MLA जो आमगे आंतोनवाज आहा ताणें इतलें एक्शन घेयलां आनी तो सगळे पॉयंटांक घेवन इंजिनियरांक घेवन भोयला. आतां मागे एकूच इंजिनियरां कडेन क्वेश्चन, आज ते सगळे ऑफिसर आहाय, तुमकां आज पासून तो फॉल्ट कित्याक मेळ्ळा. आतां आमी तरी एक गाडी तरी बंद पडली, आमी खंयच्या मॅकानिका वयताय दाखयता आनी मॅकानीक सांगता दीस इज द फॉल्ट, आनी आज तरी इंजिनियरांक तर हो फॉल्ट मेळना. इज युजलेस. हांव स्ट्रेट सांगता, कित्याक आज हांव चोयता ते भाशेन म्हाका व्हिडिओ आहाय. सगळे कडेन ते वाल ओपन कोताय, चॅक कोताय, पूण आज तांकां रिजल्ट ना सांगपाक की येस दीस इज द फॉल्ट. आमी सांगताय हो फॉल्ट तर आज दिसा भितर आनी सोनवारा भितर तुमी मांडे दिंग आमी आख्या लोकांक घेवन आमी वास्को येतले. थळाव्यांचे शिटकावणे उपरांत कुट्टाळेचो आमदार आंतोनवाज भौशीक बांदकाम खात्यांच्या अधिकाऱ्या सयत वेळसाव वाठारांत वचून उदकाची समस्या सोडोवपा खातीर पळोवणी केली. पयले फावट वेळसावच्या लोकांक ही उदकाची समस्या उप्रासल्या. कळाव करिनासतना अधिकाऱ्यांनी उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो म्हूण आमदाराचे अधिकाऱ्यांक निर्देश. लास्ट फ्रायडे जेन्ना आमचे वेलसांवचे भाव भयणाची म्हणजे ऑफिसान येयली पळयली आपणाक उदकाक भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी तेन्ना साकून हांवें आमचे जेईक पयलो फोन केलो फायंड आवट कर बाबा हाका कितें प्रॉब्लम. मागीर जेई कडेन डिस्कस करून आमी सायडीर बी गेले. ताजे उपरांत मागीर हांवें एईक फोन केला. आतां जेई सगळे हांगासर आसा हे प्रॉब्लम हे सॉल्व करपा लागून. जेन्ना मागीर एईकूय सांगलें, एईकूय घेवन आमी भोंवले, तरी आसतना प्रॉब्लम सॉल्व जायना. आतां आमी एक फोन केलो. प्लस हांव काल आमच्या PWD मिनिस्टर काब्राल सराकूय हांव मेवलो आनी पर्सनली ताणें हांव आसतनाच एक फोन केलो आनी ताणें ताका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिलें वचोन आयच्या आयज वचोन ताका कितें प्रॉब्लम आहा तें सॉल्व कर म्हणून.
आनीक आयज पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर सगळ्या लोकांकूच उदक ना. हाचे प्रॉब्लम कितें? हाचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक डिपार्टमेंटान सॉल्व करपाक जाय. हे कॉमन मनशान आमचे हें करपाक शकना. हांव मागता जाता तितले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आयज आमी हांगा सगळे भोंवन हांव आयज पर्सनली आयज ऑफिसांक देखून हांव वचोना. आयज ऑफिस डे आहलो म्हगेलो. ऑफिस डे देखून हांव वचोना कित्याक हांव जाणा लोकांक इतलो प्रॉब्लम जाला. हांव पर्सनली म्हणल्यार आयज ऑफिस बंद करून आयज हांव हांगासर येयलां आनी हे प्रॉब्लम म्हाका सॉल्व करून घेवपाक जाय. आनी आयज हांव ताका घेवन पॉयंट टू पॉयंट म्हाकाय कळपाक जाय. हांव जाणा आमचे कोर्टालीन असोच प्रॉब्लम जातालो. हांव पॉयंट टू पॉयंट वचून घेवन भोंवन हांव आमचे प्रॉब्लम थोडोसो सॉल्व जाला. फुली न्हू पूण तो लोकल तितलो पयलो आतां ते भाशेन प्रॉब्लम जायना. पूण आतां सडनली इतले बरें आमचे वेलसांव कांसावले इतले उदक म्हाका केन्ना हेडेक केन्ना जावंक ना. फर्स्ट टायम. आनी हे प्रॉब्लम आमकां सॉल्व करपाक जाय. हांव मागता जाता तितले बेगीन आमचे जे ऑफिसर आसा ताणें हो प्रॉब्लम सॉल्व करून लोकांचे जाता तितले बेगीन उदक घरान पावपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर वेळसावच्यान शुभम तिळोजी. धारगळे भांगराच्या दुकानात चोरयेचो यत्न फसलो. शटराचे कुलूप फोडून 5 चोर खंय दुकानात भितर सरले पूण एके बायलेन दिसतूच पळयल्ल्यान चोरयेचो यत्न फसलो. बिरेस्तारा सुमार रातच्या 2 वरांचेर ही घडणूक घडली. फुडलो तपास पुलीस करतात. आमी हयसर कोण कोंबड्याची गाडी येयल्ली म्हणून ती आमच्या फाटल्यान शेजारीन आहा ती कोंबडी व्हरपाक म्हणून येयले. तिणे पळयलें उगडे आहा म्हणून. मागीर तिणे आमच्या पात्रांक मागीर बुशाक फोन केलो. तेणी म्हाका फोन केलो. आमी मागीर हांगा सोंपते अर्दांक सुमार येयले आनी पुलीस कंप्लेंट करून इन्व्हेस्टिगेशन मागीर तेंच्यांनी चालू केलें. आतां पर्यंत चालूच आहा तेंची इन्व्हेस्टिगेशन. म्हाका हेच्या पयलीं खंय जाल्लें म्हणजे 2018 जाल्लें जुलायान जाल्ली. तेन्ना म्हाजी चानीच घेतलेली. लॉकर म्हाजे कडेन व्हडलो ट्रान्सपोर्ट आसलो. आतां म्हाजो सगळे लॉकरान आहा ताका लागून म्हाजे भायर कांयच ना. 1 ग्रॅमाचे सगळे भायर आसले ते काय तेंच्यांनी हात लावंक ना. कित्याक कितें केलें तेंच्यांनी म्हटल्यार तुमी सेटर फोडल्या? हय सेटराचे आनी सगळे ते आतां ते भायले गेटीचे आनी सेटराचे कितें आहा ते लुकसाण जालें ते तेंच्यांनी सगळी वाटलान उडयलें. आतां भितर सगळें सामान हेवटेन तेवटेन करून उडयलां आनी तशें व्हडलें. आता हो बोर्ड जो लायला तो तुम्ही लायला? ना तेंच्यांनी चोरी करता आसतना तो लायला हाडला तेन्ना कॅमेराचेर पळयला आमी. तेणी तो हाडला आनी तेणी लायला. आपल्याक सेक्युरिटी जाय म्हणून कोणी पळोवंक उपकारना म्हणून. कितले जाण आसा कॅमेरान? कॅमेरान 5 जाण आसलेले. तुमची कितें मागणी आहा? म्हणजे अशें आतां मेन म्हणजे कितें आहा खबर आसा ह्या धारगळीन आतां 2 राती आनीक 2 कडेन चोरयो जाल्यात तेंच्यो. तर सेक्युरिटी पेट्रोलिंग तेंच्यांनी पुलिसांनी दवरपाचें अशी आमची एक इच्छा सगळे. कित्याक हे चोरयो जर वाडत उरले जाल्यार लोकांक बाबड्यांक जाम पडचें ना घरा कडेन. पेट्रोलिंग मातशें पुलिसांनी मातशें तेजेर लक्ष दिवपाक जाय. शिवोली मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामावेल्यान आदलो भाजपाचो आमदार दयानंद मांद्रेकार आणि सद्याची भाजपाचे आमदार दिलायला लोबो मदीं भिंसळां. शिवोली मतदारसंघातले बारीक रस्ते रुंद करचे सोडून जे रस्ते पयलींसानूच रुंद आसात तांकां आनीक कित्याक रुंद करपाक ही आमदार सोदता हे फाटल्यान तिचो कसलो हेत असो प्रश्न मांद्रेकारान उपरासला. प्रेझेंट आमदार आसता पळय तेंचें कामूच तें फाटल्यान कांय करूंक ना. 1 पॉयंट प्रोग्राम तोच फाटल्यान कांय करूंक ना. आतां नवे आमदार आहा ती करता आमचे थंय शिवोली तोपडे ब्रिज टू ते जंक्शन रोड आहा पळय ऑलरेडी 5 वर्सां पयलीं 8 वर्सां पयलीं हांवें तो 20 मिटर केल्लो. आतां तो परत आनीक उरून कित्याक करता समजना अशें म्हणजे आनी कितकेशेच बारीक रोड आहा ते बारीक म्हाका दिसता ते जावपाची गरज आहा. हो आसा 15 मिटर आसलो पळय तोच आनी 25 मिटर करून फायदो कितें आहा? तेंचो कितें काम म्हटल्यार कितें कशें तें जे कोण हें सांगता पळय तेका इतराप न्हू. बरोबर आहा. आतां प्रेझेंट MLAचें कामूच तें की फाटल्या लोकांनी कांय करूंक ना म्हणून कांय हरकत ना. आनी हे कितें करतले पळय तेय कळटले सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसतले. आनी शेवटी हें कोणाक तुकाना सगळ्यांक आसता. पॉलिटिक्स आमी देवाच्या कृपेन कांय करूंक ना म्हटल्यार आमी 20 वर्सां केले 4 टर्म काडले. आनी 4 टर्म जर ते कांय करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता 4 टर्म म्हाका लोक निवडून दिवचेच नासले. आमी जें कितें काम केलां एज अ मिनिस्टर म्हणून हें शिवोली पुरतेंच मर्यादीत नासतना हें आख्ख्या गोंयभर आहा स्टेटीक लागून. राष्ट्रीय खेळांत सर्ती खातीर मुळाव्यो खेळा सुविधा तयार आसात. म्हापशांतले पेडे मैदान सयत हेर मैदानांची 99% कामां पुराय जाल्यात.
ह्या सर्तींतल्यान खेळा पर्यटनाक चालना दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पेड्ड्या मैदानाची पळोवणी केले उपरांत सांगले। ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। पेडे म्हापसा ग्राउंडांतल्या इन्स्पेक्शना खातीर हांव हांगासर आयिल्लो। म्हजे बरोबर आमचे खेळा मंत्री गोविंद गावडे आसा, आमचे ऑल्टरनेचे आमदार एडवोकेट कालूस आमच्या मदीं आसा, डेप्युटी कलेक्टर SP नॉर्थ। पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज प्रिपेरेशन, सेक्युरिटी आनी बाकीचे सगळे प्रत्येक वेन्यूचेर वचून पळयता आनी त्या निमित्त ताजो रिव्यू घेता। नो डावट आमी ओवरऑल तयारी ही पणजेंतल्यान बसून आनी आमचो हेडक्वॉर्टर्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासल्यान आमचे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आनी बाकीचे सगळे IOAचे इन्चार्ज आनी ओवरऑल कॉन्ट्रॅक्टर्स थंयसरल्यान आमी सगळे मॉनिटर करतात। पण प्रत्यक्ष रित्या आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्रत्येक ग्राउंडार आनी प्रत्येक इव्हेंट खंय जातलो थंय वचून ते पर्सनली आयल्या। बींग अ चीफ मिनिस्टर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू सी द मेन वेन्यू। आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हापशांतलो पेडे स्टेडियम हो नॅशनल गेम्सा खातीर आमकां खूब म्हत्वाचो स्टेडियम आसा। आज हांव पळयतना की खूब बऱ्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेश करून हॉकी खातीर हांगासलें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट आसा। ऑल पीपल शूड एप्रिशिएट द गव्हर्मेंट की हॉकी ज्या पद्दतीचे आमचो स्टेडियम हांगासर आसा आनी बाकीचे बी इंडोर स्टेडियम, इंडोर मॅचीस ज्यो हांगासर जातल्यो, बिलियर्ड्स हांगासर जातले, बाकीच्यो सगळ्यो गेम्स ज्यो इंटरनली जावपाच्यो आसा ताज्याय खातीर आमच्या मदीं आमचे मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकरय हांगासर आसात। सो निश्चित रित्या प्रिपेरेशन जें जावपाक जाय आसलें हांवें पयर म्हटलां तशें सगळी कडेन 99% इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कामां पुराय जाली। फक्त डीप क्लिनींग हें एकूच काम ह्या 2-3 दिसांत पुराय करपाचें आसा। गोंय तयार आसा नॅशनल गेम होस्ट करपाक। आमी तशें नॅशनल गेम्स खातीर गेट सेट गो हें म्हणपाक तयार आसा। आमी सगळ्या नॅशनल एथलेट्स हांकां होस्ट करपा खातीर गोंयकार तयार आसा। म्हणजे बी पॉझिटिव्ह अबाउट द नॅशनल गेम्स, दीस इज द नॅशनल इव्हेंट्स। आमी सातत्यान गोंय कशा पद्दतीन सदांच टुरिजमान हायलायट जाला, ते नॅशनल गेम्साच्या बाबतींतूय हायलायट जावचे, स्पोर्ट्साच्या बाबतींत हायलायट जावचे। आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा की स्पिरिच्युअल टुरिजम डेव्हलप जावचें, स्पोर्ट्स टुरिजम गोंयांत डेव्हलप जावचें। स्पिरिच्युअल टुरिजमाच्या बरोबर आजच्या पयलीं आमी फक्त सन, सँड एंड सी हाचेर फोकस करताले। सन, सँड एंड सी हाच्या बरोबर आनी एक S एड जाता which is a spiritual and also the S is a sports and with sports tourism it gives for म्हणजे adventure tourism आणि different types of sports म्हणजे आता बीच व्हॉलीबॉल करता आमी, फाटल्या दिसांनी WTT जालो वर्ल्ड टेबल टेनिस। नॅशनल लोक सुद्दां इव्हेंट हांगा ऑर्गनायज करपाक येवचे अशा पद्दतीन आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर हाय क्लास त्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जाला। फाल्यां सकाळीं जर म्हटलें की नॅशनल इव्हेंट्स ऑर्गनायज करपाक जाय हॉकीचो जाल्यार आमच्या पेड्यात येवचे अशा पद्दतीचे हायलायट जावपाची गरज आसा। फुडल्या 2-3 दिसांनी मडगांव जिल्लो हॉस्पिटल ते मडगांव सर्कला मेरेनचो रस्तो दुरुस्त करपाचें काम हातांत घेतलो अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलां। ह्या रस्त्याच्या कामाचो टेंडर पयलींच काडिल्लो पूण पावसाक लागून काम बंद दवरिल्लें जाल्यार सगळ्या लोकांनी ह्या रस्त्याचें काम सुरू आसतना सहकार्य करचें अशी विनवणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केली। 2-3 दिसांनी सध्या मोदी येता म्हणून जाता काय कितें टेंडर आमी काडलेलो, टेंडर काडून एक्सपेंडिचर आनी आतां पावस काबार जावना। पावसान जर आतां पावस काल लेगीत पडला, आतां आमी डिसिजन घेतला की आज आमी टीम आपयला म्हणजे CSE बी सगळे आसा प्लांट कॅलिब्रेशन करपाक पडटा। प्लांट कॅलिब्रेशन एक करून घेतला काल पयर, कॅलिब्रेशन करून आमी हे रस्ते करतले। अशें न्ही आमी सगळे रस्ते गोंयचे बरे दवरता। हांव पळयता तुमच्या मिडियमांतले सोशल मिडियमांतले खूब टिका जाता आनी म्हाजे 2-3 आमदार उलयता। इशू कितें आसा की म्हाज्या रस्त्यार जे रस्त्यार आसा ते सगळे चडटा, स्पेस उरना, चडटा। म्हणजे कितें म्हणजे म्हाजे डिपार्टमेंट वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा पायप घालपाक, इलेक्ट्रॉनीक म्हणजे तुजे जे आज गॅस पायपलायन घालतात ते फोडटा, इलेक्ट्रिकल केबलवाले फोडटा आनी हे जेन्ना फोडटा ते रिपेर करतली ते 1 मीटर 1.5 मीटर ब्रेक आसता, तर येदो असो बारीक ब्रेक आसता तो कॉम्पॅक्शन जायना, सो ताका पावसूच कॉम्पॅक्ट करूंक शकता। तेजे खातीर मातशें रोड पडे जाता। सो हांवें ऑलरेडी प्रॉमीस केलं पॉट होल्स जे आसा थोड्यो गोश्टी जाता। हांवें मिडियम आजूय हांवें म्हज्या बातम्यांत सांगला की लोकांनी कॉपरेशन दिल्यार जाता।
रस्ते बरे आसचे ह्या म्हजे हितून आसा, सीएमाचे हितून आसा. बऱ्यो गोष्टी जेन्ना आमी म्हणटा आमी भायल्या देशांनी वता तेन्ना पळयता रोडार कोण काय घालना. रोडाचे भायल्यान 5 मीटर आसता दोन्ही सायडीन आनी थंय ते सगळे केबल सिवरेज सगळे घालता. पण आमी सगळे रस्त्याचेरूच घालता, मदीं फोडून घालता. ताका लागून प्रॉब्लेम जाता. सो लोकांनी अंडरस्टँड जावपा जाय प्रश्न कितें आसा. हांवें आज जशें सांगलां की PWD एप आसा, डावनलोड करा, मातशें आमकां हेल्प करचें. कुडचड्यार कदंबा बस स्टँडार मुताच्यो घाणी पडल्यात. भौशीक टॉयलेटीत पयशे दिवन वचचे परस लोक सर्रास उक्ताडार मुततात. हे अशें करपी चडशे जाण परप्रांतीय. त्रास बसीक रावपी प्रवाशांक जावपाक लागला. हे अशा प्रकारांचेर आळाबंद हाडपाची मागणी जावपाक लागल्या. हांव आसा कुडचड्यार बस स्टँडाचेर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही ओपन स्पेस जी आसा ती ओपन स्पेस हांगचे जे लोक येतात बस स्टँडार लोक येता या बाजारान लोक येतात ते खंय तरी मुतपाक यूज करता. आनी जे सायडीच्यान जे बसीचे ड्रायव्हर आसात जावं या शॉप ओनर आसा तेंची कंप्लेन आसा की खंय तरी हांगा मुताचो वास मारता. टॉयलेट हांगाच आसा तेकोना आसा खंय तरी पयशे दिवपाक पडटा म्हणून हे जे परप्रांतीय लोक जे आसात म्हणल्यार जे दुसरे स्टेटीचे लोक आसात ते खंय तरी हांगा येतात आनी मुततात. आनी त्या खातीर हांगा सगळे जे परिसर आसा जे लोक हे बस स्टँडार बसतात आनी जे इवन KTCचे लोक आसात ते कंप्लेन करता की हांगा एकदम घाण वास मारता. खंय तरी हे मुतपाचे जे हे आसा लोक येतात मुतपाक तांकां खंय तरी थांबोवपाक जाय आनी जे टॉयलेट आसा तेजी यूज करपाक जाय अशें ते म्हणटा. पूण अशें आमी पळोवंक शकनात. आतां पळयात हो येयला आसा तो म्हाज्या फाटल्यान. आतां हांगा तुमी पळोवंक शकता दुसरे स्टेटीचो मनीस आसा तो येतलो डायरेक्ट मुततलो आनी वयतलो. पूण खंय तरी प्रशासनान बीन हांगा एक खंय तरी जाळी मारून ही एरिया जी आसा ती खंय तरी बाळकोवन दवरपाची गरज आसा. नाजाल्यार दुसरे जे फॉरेनर्स बी हे बस स्टँडार केन्ना येतात तांकां असलो वास येवची न्हू आनी जे गोवा स्टेटीचें नांव आसा तें खंय तरी घाण जावची न्हू अशें दिसता. सो गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयांत येवपाची कारणां ह्यान फुडें दिवची पडटली. हॉटेल धन्याक ही म्हायती तशी नमूद करची पडटली. ह्यान फुडें पर्यटकांक ते गोंयांत कित्या खातीर येतात अशी म्हायती हॉटेल धन्यांनी घेवन पर्यटन खात्याक कळोवपाची सक्ती केल्ल्याचें पर्यटन संचालकान कळयलां. गोंयांत येवपी पर्यटकांक ते कित्या खातीर गोंयांत येतात हाची कारणां ह्यान फुडें तांकां दिवची पडटली. हॉटेल धन्याक ही म्हायती तशी नमूद करची पडटली. ह्यान आदी पर्यटकांक फकत वळखपत्रां दिवप सक्तीचें आशिल्लें. मात ह्यान फुडें तांचे गोंयांत येवपाचें ठोस कारण तांकां दिवचें पडटलें. मार्च म्हयन्यांत मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उद्घाटन जाले उपरांत गोंयच्यान देशांतल्या किमान 70 जाग्यांचेर विमान सेवा सुरू जाल्या. ताका लागून पर्यटकांची संख्याय तशी वाडपाक लागला. ह्यान फुडें पर्यटकांक ते गोंयांत कित्या खातीर येतात हाची म्हायती हॉटेल धन्यांनी घेवन पर्यटन खात्याक कळोवपाची सक्ती केल्ल्याचें पर्यटन संचालकान कळीत केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.